Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. दाबोळे विमानतळार येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले सोशल डिस्टन्सिंग सॅनिटायझेशन नेम पाळटात. अनधिकृत टॅक्सीवाल्यांचेर लक्ष दवरचें. तांचे कडच्यान खंय कोरोना पातूळ येता. आम्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा आमचे ड्रायव्हर्सांक की तुम्ही सॅनिटायझर आणि ग्लावज कंपल्सरी यूज करचो आणि जेन्ना लगेज ड्रॉप करतकीर परत सॅनिटायज करची गाडी आपली जावं पॅसेंजराच्या खंय हात लागतलो ते सॅनिटायझर यूज करतलो तुम्ही सॅनिटायज करतले गाडी आणि आफ्टर एंड ऑफ ट्रीप तुम्ही सॅनिटायज करून गाडी परत एअरपोर्टाचेर हाडटले फॉर नेक्स्ट ट्रीप. आणि त्याच बरोबर जाता इतके तुम्ही कन्विन्स करा की पॅसेंजरांनी नॉन एसी गाडी यूज करची हे ऑलरेडी आमी तांकां इन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा. हांगा ऑलरेडी बाकीचे टॅक्सी ऑपरेटर्स आहा जशे की गोवा मायल्स आहा जशे की ताज आहा हेंचे जवळ जवळ एक 300-400 तेंचे गाडयो आसा. आमचे 350 गाडयो आसा आणि बिझनस कोणाक मेळटलो हेजो प्रश्न आहा. त्याच बरोबर हांगा थोडेशे सॉलिसिटर्स आहा ताका आमी टाउट्स म्हणटा म्हणजे ते इलिगल टॅक्सी ऑपरेट करता हांगसरले पॅसेंजर्साक घेवन वयता आणि हेंच्या खातीर म्हाका दिसता की हे जे अनएथोरायज लोक जे हांगा येतले आनी पॅसेंजर्स घेवन वयतले ते पॅसेंजर खंय वयतले आमकां खबर नासतलें. तांकां वायरस आसतलो तेंय आमकां खबर नासतलें आणि इट इज नॉट सेफ. टोटली तांकां हांगा अलावड करचें न्ही अशी म्हाजी मागणी आसा. हे जे अनवॉन्टेड टॅक्सी ऑपरेटर्स कोण येतले हांगा ऑपरेट करतले तेंच्या खातीर आमकांय रिस्क आसतली आनी गोंयभर लोकांकूय रिस्क आसतली. बार एंड रेस्टॉरंट चालू करूंक दिवचे म्हूण दबाव वाडत आसा. 2 म्हयने जाले अर्थीक परिस्थिती हाताभायर वता. कामगार हातांतल्यान वचत जाल्यार खंय परत मेळचो ना. आता 2 म्हयने जालो धंदो बंद आहा. पण आमचे कडेन कामगार आहा ताका आमी सॅलरी दितात. पण गव्हर्मेंटान आमचे मात कितें तरी चिंतपाक जाय न्हू. कोरोना 2 म्हयने जाले. समज आमचे 10 टेबल्स आहा जाल्यार आमी ते 5 टेबल करून आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूनय आमी आमचो धंदो चलोवंक शकता. कित्याक आमचे मानाय आहा आमच्या खातीर न्हू जाल्यार आमच्या मानायांक सुद्दां पोसूंक जाय आमकां. आता लोकांनी काजूचो धंदो सोरो काडलेलो आहा. धाकटी बार आहा होलसेल बार ओपन. अरे आमी धाकटे बार कारूच कित्याक मरोंक आमकां गव्हर्मेंट दिता कित्याक आनी आमचे कडेन आतां फाल्यां सकाळी तर ह्या मनशांक तर आमी धांवडयले तर फाल्यां आमचे कडेन आयदनां धुवंक कोण आसचें ना. म्हापसा गांवसा वाड्यार तार न्हंय लागसार माती आनी कोयराचो भराव घालून लँड फिलिंग चल्ला. थंयचे न्हंयची पारंपारीक पोंय गायब. काँग्रेस म्हणटा कितले फावट इश्यू काडलो. सरकारी यंत्रणेचो रिस्पॉन्सूच ना. हांगा पुलिसाक कंप्लेंट दिवपाक जाय कोण रातचे ट्रक ओडटाले तेका हायवे पेट्रोलिंगाक हे दवरप कारण हे फूल शेत आनी हांगा गांवसाडे सगळे लोक रावतात. फाल्यां समज व्हडलो पावस पडलो व्हडलो न्हू फाटल्याकच जाल्ले आसा हे फूल बुडटले आनी मागीर कितें करतले काय. हे सगळें उदक साचलां हांगर उदक खंय वयतले तेचेर हें ना. सो आमी परत ह्या 2 दिसां भितून डेप्युटी कलेक्टर वचून मेळटले. हांगर आमकां खबर आहा कित्याक हांव लागींच रावता हांगर एक पोय आसली आनी पोयच्यान उदक सारकें वयतालें थंय नाला आनी हो नाला सारको कनेक्ट जावन हांगा सगळीं घरां आहात शेत बी सगळे घरां आहात आनी हांगाच्यान नालो कनेक्ट टू तारीच्या नदीक आसलो तो नालो फील केला. हांगर म्हाका दिसता आमी कितले फावटी कंप्लेंट दिली अशी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.